मंत्री राणे सांगता। दुसरे वटेन कितली पदां रिक्त आसा ती मेजता। कर्मचारी निवड आयोगावरवी भरती जातली। विश्वजीत राणे हांणी आपल्या खात्यातल्या रिक्त पदांची माहिती आयोगाक दिवची अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता। 22,000 नोकऱ्यो सरकारान हांव बी सरकारान आशिल्लो माझो मुख्यमंत्री करतलो। डॉक्टर प्रमोद सावंताक बी भुरग्यांची काळजी आहा। आयज आमचे मतदारसंघ न्हू 40 मतदारसंघान लोकांक दिसता की जॉब जाय, सरकारी नोकऱ्याचो जॉबचो क्रेज गोंयान आहा। पूण कितें आहा की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन ते करतले, पूण हांव माझे मत कितें आहा, भारतीय जनता पार्टीच ते करूं शकतले आनी खंयचीच पार्टी ते करूं शकना। 4-5 महिने उरले असेंब्ली इलेक्शन। मुख्यमंत्री मॅजिशियन आता करतलो आनी मेन म्हणजे कितें माझो पूर्णपणे काम जे चल्लां आहे, तुमी मिटिंग्स पळयता ती भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक, फक्त 70चे भायर बी वचून स्ट्रॉंग करपाक जे विरोधी पार्टी आहा थंय ते वचपाचो माझो प्रयत्न आसतलो। आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आमी एक टीम आहा, आमचें कितें मत आहा, लोकांचे एस्पिरेशन केन्ना केन्ना मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक लागता। And I'm confident these 22,000 jobs Chief Minister will fill up before the elections. It is a aspiration of people which I'm in. But again, I'm trying to tell you, the next government is also going to be of Bharatiya Janata Party. Chief Ministers of the Bharatiya Janata Party. I am a member of the Bharatiya Janata Party. We are senior leaders of the party. And केन्ना आमचे भुरग्यांचे एस्पिरेशनाचे वॉइस करचे पडटा थंय। तांकां बी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली म्हणून तांकां खबर आसूंक जाय। आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री हे 22,000 जॉब हांवें ऑलरेडी आंकडो काडलेलो आसा। 22,000 जॉब जे आहा ते भरपाक जाय इलेक्शनाचे पयलीं, तर म्हाका दिसता खुबशे कडेन समाधान तरुण पिढीक जाता। गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सेपरेटली घातलेले आसा, ते जेन्ना गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर बी जाता तो पर्यंत भुरग्यांक त्रास जावं म्हणून हो म्हाजो पॅशनेट सब्जेक्ट। तुवें आयकलें आसतलें भाशेन ते सरकारान म्हाका सांगूं ना तूं कर म्हणून, हांवें म्हाजें ओन केलां। पूण ते आनी म्हाका काय फरक पडना, फाल्यां CSR म्हणून हांव ते कंटिन्यू करूं शकता, पूण तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल गव्हर्मेंटचे अंडर आसल्यार बरें। हांव मुख्यमंत्री कडेन ते फायल एकदां पावली की तेंचे कडेन उलयतलो, पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी करूंक शकना। हे म्हाका त्रास जाता कित्याक हो म्हाजो कमिटेड प्रोजेक्ट, म्हाज्या जिवनान हेजो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा म्हणून हांव ते चलयतां। म्हाका कोणी सांगूंक ना, सरकाराचो प्रोजेक्ट ते सरकाराचो प्रोसिजर ते करतले योग्य तरेन। दोन गजाली हांव सांगता पळय, सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो परमनंट गव्हर्मेंट जॉब हे आमच्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फत ऑलरेडी 2-2.5 हजार जाल्या। उरलेल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक इन्क्लुडींग बाब विश्वजीत राणे हांच्याय डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो सगळ्यो तेंच्यांनी धाडून दिवच्यो। हांव एकदां सगळ्यो मेजता कितल्यो जाता त्यो, आनी हांव एकदां मेजता आनी तेज्या उपरांत मागीर पळयता कितल्यो हजार जाता त्यो। बट डेफिनेटली इट इज इन थावजंड्स अजुनूय एडवर्टायज जातल्यो। त्याच बरोबर कॉर्पोरेशन्स हातूनय बी म्हणजे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स ह्यो डायरेक्ट नोकऱ्यो भरप जातल्यो। ताज्या भायर आमी जाका म्हणटा की WRD डिपार्टमेंटांनी येता, ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान काही नोकऱ्यो ज्यो पळय त्यो येतल्यो।